जेजू बालकाताई मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, आयच्या सुवार्थेंत भोव अपुर्बायेची शिकवण आमच्या सालत्या जिवितांक वय म्हणचे ह्या पसंजामचे एक शिकवण, कित्याक ह्या विशीं आमी हरियेकलोय जाणा आसा. ही शिकवण तुका आनी म्हाका हर एकल्याक भोव गरजेचें. देखून आज 3 शिकवणो आमचे मुखार आयची सुवार्थ दवरता. पुर्वजाची शिकवण, जेजू क्रिस्ताची शिकवण, इगर्ज शिकवण आनी आखरेक हांवें आनी तुवें ह्या शिकवण्या वयर काडचें मॅट वा करचो निर्धार. खंडी जावन तुमी आयकलें पुर्वजाची शिकवण कितें म्हणून, जीवशी मारिनाका. आमी जीवशी मारता गे, कोणाक आमी मारले आसा गे, तितलें धैर्य आसा गे. खंडितान आजकाल पेपरार आमी वाचूंक आसा, थंयसर ताका लागाड काडलें, हांगासर ताका जीवेश मारलें, थंयसर ताका किडनॅप केलें, थंयसर तशें केलें अशें केलें. पूण आमी जावन क्रिस्ताची पाटलावदारी जावन आमी कोणा म्हणी जीवेश मारला गे, मारूं ना मारला गे. थोडी चुप्प रावता म्हणटा म्हाका एक दुबाव. तसलें मॅट आमी काडला गे म्हणसर, जल्माच्या दिसा आज म्हणसर आमी तसले चिंतप या तसले मॅट तसलो निर्धार आमी घेतला गे आमच्या जिवितांत. वय ते पुर्वजांचे शिकवण. तर जेजू क्रिस्त आयच्या दिसा अशें म्हणटा, पुर्वजांनी शिकवण तुमी आयकलें, पूण हांव कितें म्हणटा, न्ही फकत जीव अशें मरचें तें सोडा, आमी कोणूच चिंतिना, निर्धार करिना. पूण जर तर तुज्या भावातें तुज्या भयणीतें रागार आसा तर तें पयलें सारकें कर. वय कोणाक राग येना? कोणी म्हण आसा गे राग येनातली? जे विशीं म्हणल्यार कोणी ना आमी, पूण राग येनातली कोणी म्हणे आसात गे? कोणाक राग येता वय की न्ही? ताचे ग्रेड मातर वयर सकयल आसतले. एकल्याचे लो पर्संटेज, आनी एक 10%, आनी एक 30, आनी एक 100 आसा. ते इमोशनल इतलें स्ट्रॉंग की एक उतर आयकलें म्हणटना तो बॉम्बूच फुटलो बरें जाय, एटम बॉम्ब भायर पडलोच. तें जेजू क्रिस्त आयच्या दिसा आमकां उक्त्यान दवरता आनी हाचे वयर आमकां एक शिकवण दिता. पूण ह्या शिकवणेंत आमकां कळीत जावं कितें आमकां कळीत जाता, पयल्यान पयलें आमचें अस्कत कांय आमी मानून घेवचें. वय आमकां राग येता, वय राग आसा, वय ना राग वयर आमी साबार मेटा काडटा, वय कित्याक आमचें तें आसता तें मनशां सायब. पूण जेजू आज कितें म्हणटा, आमी पेल्यांक दुरसोवचें नाका, हेरांक बोट दाखोवचें नाका. हांगाच आमी ह्या वक्ता हजर जाल्ले कितले जाणां आमी घरांत भायर सरतना सकाळीं येता आतां म्हणसर एक तराचो मनस्ताप, एक तराचो दुबाव, एक तराचें चिंताप पेल्या तें ह्या शेजारी तें ह्या कुटुंबांत कितें गे फोनार उलयलें तुका पासांक जावना, पाटी जाप दिली, आनी कितें सांगलें तुका पासांक जावना, दुरसलो या दुरसली साबार घडिता आज तुमच्या मुखार दवरूंक शकता. पूण तें हांव करूंक खुशी वरना, कित्याक म्हाका आनी तुका आमी कळीत आसा आमचें जिवीत. आनी तितलेंच न्ही, हर एक दिसा ह्या संगती विशयांत आमकां एक कितें जर्त करूंक आसा, अंतस्करणाची जर्ती. प्रत्येक जावन आमी सांजेच्या वेळार सगळें काम संपयल्या उपरांत, आखेर केल्या उपरांत न्हीद वेच्या पयलें 1 मिनीट या 2 मिनीट आमी वगेस्त रावन आमच्या अंतस्करणाची जर्ती घडटा. हांवें कशें हो दीस पाशार केलो, कितें बरेंपण केलें, कितें वायट जालें, कितें नाका जाल्यार घडल्लें, आनी कितें हें सर विशीं आमी एक इवॅल्युएशन म्हणटा, आमी एक जर्ती करता. आमी म्हणटा आमच्या इंग्लिशांत एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स. तेन्ना आमकां कळीत जाता दुसऱ्या दिसा उठतना हांवें कशें जियोंक जाय.
वा कसलो निर्धार घेवंक जाय. तितलेंच न्ही, आयच्या दिसा जें कितें कालच्या दिसा घडलें तें घडनाशें हांवें बरें करून बरें मॅट घेवंक म्हाका निर्धार घेवंक सुलभ जाता. आनी असल्या संदर्भार जेजू क्रिस्तान म्हणलें काणीक. कसली काणीक? काणीक विभितराची काणीक आसा. पूण जर तर खंयचीय काणीक जावन तुवें देवाक समर्पूची, ती काणीक हांगाच तूं चिंत नाय, घरांतल्यान भायर सरतनाच तुज्या काळजांत तुका कळीत जाता. कित्याक घरा भायर सरता आसतना कित्याक खातीर तूं हांगासर येताय, हाचो उद्देश कितें, हांगासर आयल्यांत तुका कितें फावो जाता, हें चडसून ती तूं चिंतून तसाय. तर असले संदर्भार घराचें मॅट काडटा आसतनाच, घरांतल्यान भायर सरतनाच तुका कळीत जाता तुजें थंय कसली अस्कताय आसा, कसलें उणेपण आसा, वा कसलो मनस्ताप आसा, वा आनी कितें कोणाचो द्वेश गे, हागे गे, जिद्द गे, हंकार गे आसा, पूर कळीत आसा. पूण तरी थोडे फावटी तेच वजें घेवन हांगासर येताय. तुका कांय कळीत नाटले बरी येवन बसताय, कितेंच नातले बरी देवाक आर्गां करताय, स्तुती गायताय, होगला दिताय. पूण थंयसर आसलें तें वजें मात्र तुजें थंय काडूंक जावना, वा हालू करूंक जावना, या पयस करूंक जावना. कित्याक त्या वज्या विशीं वा त्या संगती विशीं तुवें आजुनूय चिंतूंक ना, मॅट काडिल्लें ना. हें म्हजें चलतें जिवीत असलोच हांव, असलेंच हांव, आनी तूं कांयच बरेंपण जायना देखून हांगासर आसा. वय गे मोगाच्या भावांनी भयणी, असलें गे आमचें जिवीत, हो गे आमचो निर्धार. खंडीत न्ही, आमचें थंय हार एकलें थंय बरें मोन आसा, बरें काळीज आसा. पूण कित्यान तूं उणेपण आसा, इतलेंच मोगाच्या भावांनी भयणी. सडीत कितेंय ना. जेजून साबार सांगलात, आरे पेद्दा, आरे पिशा, आनी कितें. पूण तें पर आमकां गरज ना. आमचें तें एक उणेपण आसा, तें म्हळ्यार आमी इंग्लिशान म्हणटा इगो. हांव, अहम, ते इगो आसा पळय, हांवें कितलेय प्रयत्न केल्यार ते म्हजे थंय पयस वचना. म्हजे थंयच आसा एटॅच्ड, तें म्हजें सांगीत आसा. हांव खंयसर वचूं, खंयसर रावूं, कितेंय करूं, तें म्हजे थंय पयस वचना. पूण तें इगो आसा न्ही, अहम आसा न्ही, तें हाळू करूंक जाता, परिवर्तन जावंक जाता, चेंज करूंक जाता, बदलावन हाडूंक जाता. ताका कितें जाय, गरजेचें कितें, काळतेपण, ह्युमिलिटी. केन्ना हांव काळतेपणांत जियेता, तर हांगासर तें आसलें तें वजें येतलो म्हणसर जावं पुरो कितलीं वर्सां तें खंडीत हळू जाता. तुमचे मुखार हांव एक घडी दवरूंक आशेता. 6 वर्सां वादी हांव एका मिसावटारांत काम करनासलो. थंयसर आसतना साबार फावटी म्हाका एक सदांचें म्हणलें बरें, एका म्हजें तें चलतें जिवन म्हूण येता. केन्ना हांव फ्री आसा, हांवें सकाळीं उठून पिडेस्तांची भेट करची, वा प्राय वता मेळोंक वयचें. तें म्हजें काम जावन आसलें आमकां जाल्यार फ्री आसतना. अशेंच एका दिसा मिसावटारांत हांव एका पिडेस्तांची भेट करूंक भायर सरतलो. भायर सर वाटेर सरता आसतना पयसरा कडेन 2 कुटुंबां कडेन झगडी जावंचे हांव पळयता. हांव जोर जोर जावन तें आसा, म्हाका कांयच कळीत ना कित्याक खातीर, कित्याक जाल्लें म्हणून. तरी हांव तरेशें पाशे जाताना एक याजक जावन, एक मिशनरी जावन, हात पुसून वेचचें बरें न्ही सांगून हांवें थंयसर आसलें जमा जाल्ल्या लोकांक विचारलें काल जालें गे म्हूण. पूण पळोवंक वयतना एक ल्हानशी घडीत म्हळ्यार 2 कुटुंबां, दोगांयकी इल्लोसो जागो आसा. एकल्यान इल्लें रांदवें केलां, आनी एकल्यान कितें केलां, एकल्याचें कुंकडा वचून जें पुरो सारें गे गोबर उस्तिता भायर घालता, आनी एकल्याची बोकडी येवन ताचें आसलें पुरो खाता आनी पुरा दस्वर करता. कारण इतलेंच कुटुंबां, 2 कुटुंबां, आनी विचार करतना फाटल्या 15 वर्सां हांव तेंचे घडीत सकाळीं उठचें, कोणाचें कुंकड आयलें म्हळ्यार तोणको काडून गोंयचें आनी बोबार मारचें. हाजी बोकडी शिंगल्या मरे आनी तोणको काडून बोबड मारचें आनी सांगात मारचें. आनी अशें जिवीत जावूंच आसा. पूण येदोळ म्हणसर जर 15 वर्सां अशें झगडे करीत आसात, एका ल्हानशे संगती खातीर कोणूय एक पारिवार सुद्दां ना, वा अशें करूंक जाता म्हणल्यार चिंतूंकूय ना.
देखून हांव येता दोनी कुटुंबांक रापयल्यान हांवें सांगलें आतां तुमी झगडे करचे रावा तुमकां पुरसत आसतना फाल्यां म्हज्या ठाण्याक येया आमी सांगात बसून उलोवया जें कितें करूंक आसा ताका परिहार सोदया दोनी कुटुंबाची ओपवली आनी दुसरे सांग घरा ठाण्याक येवन आयल्या उपरांत ताणें सांगलें अळे कारण इतलेंच पूण तें कारण पळयत आसतना फाटले 15 वर्सां जावन इतलें ल्हानशें गे पूण तुकाय तांचो आहा म्हणलें बळें इगो म्हणलें सोडूंक तयार नातली हांव गट म्हजें बोळ आसा हांवें सांगलें बरें जायचें म्हणून तोय तशेंच कालते म्हण दाखोवंक तयार नातलो हांवें सांगलें सत हांवें सांगलें बरें जायचें अशें तांचो निर्धार देखून हांवें म्हणलें इतले बोव लक्षांत तुमी जियेतात सदांय तुमचें शांत समाधान आनी कितें आसलें तें होगडावन हर एक फावटी कितें अशें मानसता जियोवचें ताज्या बदलाक एक ल्हानशें फेन्स या वोय म्हणटा आमी घाल्लें तर कितलें फायदे पडचें आसलें ताका म्हणूंक लागलें फादर म्हजेर पयशे नात आनी एकलो म्हजेर ना तें ताजें सूख हांवें कितें वय घालचें देखून हांवें म्हणलें तुमी दोगांय सांगाता बाळा कितलें जाता पळया वांटून घेवया पावनांतल्याक आमचे थोड्या तरणाट्याक हांव धरता तुमकां कुमो करूंक वय तितलेंच कारण एक एकामेकाक तिशेलीश वेतात पूण तें वय घाल्लेंच तांचे सगळें 15 वर्सांचें पळय तें आसलें वजें पुरा भायर घालें मनस्ताप राग जिद्द द्वेश अहंकार सगळें पयसलें परतून एकामेका माया मोगान जियेलें पूण तांकां एकलो परिहार सोदून काडचो एकलो जण जाय आसलो कोणीच ना हर एक उलोवचें अहम म्हजेच सत म्हजेच व्हड म्हजेच बळ वय तर म्हाकाच्या भावांनी भयणी आज भोव आपूर बायन जेजू क्रिस्त अशें शिकोवन दितना इगर्ज मात आमकां कितें सांगता असले संदर्भार इगर्ज मातेन भोव आपूर बायचो सॅक्रमेंट दिला तो सॅक्रमेंट जावन आसा कसलो सॅक्रमेंट खूब साराचो सॅक्रमेंट केन्ना म्हजे दोळे उक्ते जातात म्हजे ते असले एक वजें आसा म्हजे ते एकली पिडा आसा असले एक विकनेस आसा तेन्ना ते नितळ करूंक पयस करूंक तो एक सॅक्रमेंट इगर्ज मातेन दिला ते सर्वेचें जें कितें घडलां हांवें देवाक समर्पूंचें तेंचान मनरितावन सलाह घेवची ताणें दिल्लें तें कितें काम करूंक शिकोवन आसा तें करचें उपरांत कितें करचें त्याच फंडांत पडचें गी त्याच काळोखांत रिचचें गी त्याच अंतकरां परतुवेचें गी वा जें कितें म्हाका आज परिहार लाभला देवाच्या बॉक्साने मुखांतर ह्या सॅक्रमेंट ह्या कुमसाराच्या सॅक्रमेंटा मुखांतर हांवें जिवीत करचें गी वा हें गरजेचें तेन्ना मात्र जेजून म्हणलें बरें जर तर तुका ह्या संदर्भार असलें एक चिंता तुज्या मोतीन येता पयल्यान पयलें तुजें सूख वळखूंक तूं तयार जा मानून घे कोणीच सांग भाग्यवंत नात जेजून सांगितलें नो वन इज परफेक्ट ओन्ली हेवनली फादर इज परफेक्ट अशें म्हणटना आमी मानूंक जाय आमचें अस्कतकाय आमचें उणेपण पूण अशें म्हणून म्हाका कितें मोती घेता कितें म्हाका हांव चिंतता तशें करचें न्ही भागार देवान दिल्लें तें भोव अपुरबायचें देणें जावन आसा समजणेचें देणें हें देणें हांवें उपयोगसूंक जाय म्हाका चिंतप येता आसतना हांवें तें करीत देगीत नाका म्हणलें ह्या समजणेच्या देण्या मुखांतर हांव नवें मॅट काडूंक शकता निर्धार करूंक जाता जाल्यार खंडीत तसो समज क्रिस्त आयच्या दिसा शिकोवन दिल्लो तो तुका एक वाट दाखयतलो तुजें मोनी नितळ घडतलें तुजे काळजी नितळ दवरतलो तितलेंच न्ही तुज्या मुखल्या दिसांनी जें कितें आसा गिल्ट फिलींग पळय तो सर पयस वचून सदांच शांत समाधान काळतेपण असलें एक माया मोगाचें वातावरण न्हयच तुज्या जिवितांत न्हयच तुज्या कुटुंबांत न्हयच तुज्या शेजारी आसपास धाकल्या खंयसर तुका मेतेर जाता कोणाकूय सांबाळटाय मेळटाय सर्वतय हें तुका पळोवंक मेळटलें कित्याक जेजू बाळकान तुका ही वाट बऱ्या रितीन दाखोवन दिला कित्याक तुवें मानून घेतलें वळखून घेतलें तुजें अस्कतकाय तुजें उणेपण तुजें तें असलें विकनेस तर परत एक फावटी ह्या मिसाच्या बलिदानां आमी वांटो घेता आसतना तसो बाळोवंक जेजू आमकां सर्वांक जें कितें वजें आसा कितें दारुणाचें काळीज आसा तें हळू करून दी नितळ करून दी आनी अशें आमचें जिवीत परत्यान एक फावटी नांदन करूंक तोच आमकां बेसावांनी भरून दी